Card Group. Your presence here reflects your commitment to empowering rural livelihood and promoting entrepreneurship. Under the Goa State Rural Livelihood Mission, we have made significant strides in transforming the lives of women through self-help group. In the past 4 years, GSRLM has successfully formed 3,800 SIG, creating self-employment and entrepreneurial opportunity to over around 23,000 women across the farm and non-farm sectors. However, creating opportunity is just one part of the journey. Ensuring access in market is critical to sustaining livelihood and fostering economic growth. GSRLM has been actively facilitating both offline and online marketing avenues to help our artisans, farmers, and entrepreneurs showcase their product effectively. Today's collaboration with Flipkart is a significant milestone in the journey. By promoting Goan product through Flipkart platform, we can bridge the gap between our local producer and national market. This initiative will empower our SAG members by providing them with the tool to compete in a larger marketplace and enable Goan product to reach homes across the country. I once again extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries and participants who have joined us here today. Together, let us continue to work towards building a self-reliant and empowered community. Thank you. Thank you so much, Gopal sir. आमच्यामध्ये दिल्लीचे एक वरिष्ठ पत्रकार हांगा हाजीर आसात. श्रीकुमार पंकज अशें तांचें नाव. ते एक विचारवंत आसात आणि खूप धडाडीन आपले विचार वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांतल्यान मांडत आयिल्ले आसात. 2008 सालांत दूरदृष्टा नरेंद्र मोदी हे पुस्तक तांणी बरयलां आणि ह्या पुस्तकाचे वेगवेगळ्या भारतीय भाषांनी अणकार जाला, ताचें रूपांतरण जाला. ते पुस्तक आमच्या मानेस्तांक श्री पंकज जी भेट दिवपाक सोदतात. मैं अनुरोध करना चाहूंगी पंकज जी से कि आप मंच पे आए और सभी गणमान्य अतिथियों को ये पुस्तक प्रदान करें. थैंक यू सर और बहुत बहुत बधाई श्री पंकज जी. कितल्योय गोष्टी म्हाजे वयल्यान सांगल्यो तरी जोपर्यंत त्यो प्रत्यक्षात येना तोपर्यंत कोणाक खऱ्यो दिसना. तर ताका लागून आमची जी हांगा महिला मंडळांतली सगळी बायलो आयिल्ली आसात आणि गोंय सरकार तांच्या खातीर कितें करता आणि तातूंतल्यान तांचें सशक्तीकरण, सबलीकरण वा आर्थीक सक्षमीकरण कशें जालें हाज्या विशींची 2 सक्सेस स्टोरीज हांगा तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आफोण दिता. हेमा बुगडे हांकां असनोडेचे आसा हेमाबाय आणि ते कॉयर ह्या प्रकारांत ते खूब काम करता. ब्लॉक रिसोर्स पर्सन म्हणूनय ताचे आसा आणि लायव्हलीहुडाचे एक वन प्रोडक्ट वन स्टेशन ह्या खाला एका स्टेशनाचेर ते आपले प्रोडक्ट्स विक्री करता. ऐकूया ताजी काणी. हेमा बुगडे. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. मागीर उपस्थित आमचे सीएम सर, तशेंच फ्लिपकार्टाचे मुख्य कॉर्पोरेट सर रजनीश कुमार आणि आमचे DRDOचे डायरेक्टर सर
तशेंच तुमचे सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव हेमा वसंत बोगडे. हांव अस्नोडा गांवांत रावतां. म्हाज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव संजीवन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तितून हांव मेंबर आसा. आनी म्हजें विलेज ऑर्गनायझेशनाचें नांव प्रगती विलेज ऑर्गनायझेशन, तशेंच CLF हिरकर्णी जावन आसा. हांव म्हजें एक्चुली म्हजें हँडीक्राफ्ट रिलेटेड खूब काम आसा, पूण ताच्यान पयलीं DRDAक हांव लायव्हलीहूड कॅडर म्हणून BRP म्हणून काम करता. तशेंच म्हाज्या देखरेखीच्या अंडर 2 पंचायती आसा. त्या मदली जीं बायलां आपले उद्योग करता, थोडे बारीक बारीक जावं, ताका DRDAच्या थ्रू आमी किंवा हँडीक्राफ्टा थ्रू सुद्दां आमी खुबशे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट केलेले. आणि ती बरे तरेन आपले प्रॉडक्ट स्वताहून खंय ना खंय तयार करतात आणि ते प्रॉडक्ट मार्केटान हाडपाचे प्रयत्न करतात. आयज आमी OSOPचे जे PM सरान जे उपक्रम लाभिल्लो, सगळ्या स्टेशनाचेर तेंच्यांनी OSOP स्टॉल घातला. त्याच्यात तो जो स्टेशनाचेर शॉप आसा तितून आमकां DRDAन आपले एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि आमी त्या स्टेजीचेर आतां आमी आमचे प्रॉडक्ट विकता. बारीक बारीक जी बायलां आपल्या घरान आपली टेबल्स करता, हँडीक्राफ्ट करता, ते सगळे प्रॉडक्ट आमी थंयसर डिस्प्ले करता आणि ते बऱ्या तरेन आमकां सेल जाता. सादारण म्हयन्याक आमचो लाखावयर इन्कम जाता. 1 लाख म्हणजे सगळीं जी बायलां जी मेळून सद्या आमी 15 विलेजी भितर इनवॉल्ड आसा, पूण 15 विलेजींतली सादारण 15 बायलां सद्या ती हेड करतात. तेंचे प्रॉडक्ट जे आसा ते ती बाकीच्या बायलांचे थंय मार्केट करतात. सो थोडी जी येवंक शकना तांकां आमी ते प्रॉडक्ट आमी सेल करून तेंचे पयशे तांकां दिता. सो प्रत्येकाचो जो इन्कम आसा तो आयज फुडें पावत येयलेलो आसा. आनी म्हाजो स्वताचो इन्कम थंयसर आसा तो पर मंथ म्हाका 30 to 35,000 हांव इन्कम करता. तशेंच हँडीक्राफ्ट आयटम्स घेवन हांव वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे गोवा भायर ऑल ओवर इंडिया म्हणलें जाता 2005तल्यान हांव पार्टिसिपेट करता. पण आतां म्हाज्या गांवानूच म्हणजे अस्नोडा रावून हांव हांगा आमचें मार्केटींग करता. सो हे फ्लिपकार्ट जे हांव प्रकल्प जो आसा तो आयज म्हाका जर बरे तरेन कळ्ळो आनी हांव शिकलें जाल्यार म्हाज्या रिलेटेड जे जितले लायव्हलीहूड करपी बायलां आसा तांकां ते हांव म्हणजे सांगू शकता आणि तांकां फुडें हाडून म्हाजोय बिझनेस हांव ऑनलायन मार्केटिंगाचेर फुडें मेरेन व्हरूंक शकता. थँक्यू. तुका खूब खूब परबी हेमाबाई. अशेंच तूं व्हड जावचें आनी तुजो बिझनेसय खूब व्हड जावचो अशें सगळ्यांच्या वतीन हांव मागता. उपरांत हांव आपणे दिता स्नेहा नायक हांकां. तुये गांवांत ती कुणबी साडीचें विवींग करता. आज ज्या साडयेक आमी गोंयचें पारंपारीक वस्त्र म्हणून वळखतात ती कुणबी साडयेचेर तिजो स्वताचो ब्रँड आसा कुणबी गोवा म्हणून. आयकुया ताजी काणी. स्नेहा नायक. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. म्हाजेर आशिल्ले मानेस्त उर्जावान अशे आमचे CM प्रमोद सावंतजी, तशेंच आमचे DRDA डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर गोपाल पार्सेकर सर आनी आमचे आयचे जे मानेस्त आसात फ्लिपकार्टाचे तांकांय बीन येवकार आनी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सो हांव स्नेहा नायक. तुवें पेडणे गांवचें रुरल एरिया, पण आयज तुमच्या मुखार उबें रावन 2 उतरां उलयता. म्हजो ब्रँड जो आसा कुणबी गोवा हाचे बद्दल. हो प्रवास सुरू करतना हांव एक सेल्फ हेल्प ग्रुपांतलें भुतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप तुवें पेडणे गांव. हांव पेडणे ब्लॉकांतल्या सप्तर्षी क्लस्टर लेवल फेडरेशनाचे सेक्रेटरी. त्याच बरोबर कल्पवृक्ष ग्राम संघ तुवें हाचें हांव चेअरपर्सन. हो प्रवास सांगता आसतना खूब बरें दिसता न्ही.
आनी म्हाका हांव जाणा की प्रत्येक जाणाची एक वेगळी अशी स्टोरी आसा. पूण हांगा पावपा खातीर ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या महिलेक कशें फुडें हाडपाचें हाचे खातीर सहकार्य दिलें. आनी तेन्नाच खंय तरी आयज हांव लखपती दिदी तशेंच ड्रोन दिदी अशें सांगता आसतना कोणें म्हाका घडयलें हो विचार पयलो करपाक जाय. आनी आपूण हांगा उबें रावपाक 2 मिनटां जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव एकटें नासता. म्हज्या बरोबर म्हजी प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपांतली महिला हांगा आसा. म्हजो गांवचो प्रॉडक्ट ज्या विवरांनी केला हो एका पेडण्या ब्लॉकांतलोच ना, आख्या गोंयचे विवर्स हांगा जोडल्यात. हे विवर्स जेन्ना हे फॅब्रीक करता ते फॅब्रीक आयज वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मार पावपा खातीर ताका मॉडर्न टच कसो दिवप. म्हज्या गांवची कुणबी ग्लोबली कशी वचची आनी हाका फ्लिपकार्टा सारकें माध्यम मेळप जाल्यार आमच्या कुणबीक प्रत्येक स्टेटींतलो जो ट्युरिस्ट म्हज्या गांवांत येतलो ती कुणबी विचारीत हांगा येतलो. आनी हाका ऑनलायन जर मार्केटींग मेळत जाल्यार आमची कुणबी व्हड्या मानातान उबी रावतली. आनी मानाचो तुरो आमी सगळीं मिरयतली. चड वेळ घेना, थोडीच उतरां म्हणून थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. स्नेहबाय, तुकाय बी खूब खूब परबी. तुजो ब्रँड आनीकूय व्हड जावचो आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावचो अशें मागणें. हे उपरांत आमी एक व्हिडिओ पळोवया फ्लिपकार्ट कशें काम करता आनी हो प्रोजेक्ट कसो फुडें व्हरता त्या विशीं. लेट्स वॉच अ व्हिडिओ. इस देश की पहचान इसकी धरोहर और इसके अनगिनत रंगों को पिरोया है लाखों हुनरमंद हाथों ने. लेकिन आज के इस डिजिटल युग में भी दूर गांवों में बैठे हुनरमंद अपनी अद्भुत कला को लोगों के सामने लाने में असमर्थ है. और इसी कमी को पूरा कर रहा है फ्लिपकार्ट अपने समर्थ पहल के साथ. फ्लिपकार्ट समर्थ की शुरुआत हुई 2019 में, जिसका मकसद था देश के छोटे शिल्पकार, बुनकर और उद्यमियों की स्थिति को सुधारना. फ्लिपकार्ट समर्थ से हमें काफ़ी फायदा हुआ है. हम लोग पहले लोकल बेचते थे, वो हमें बाहर बेच सकते हो. अभी समर्थ प्रोग्राम ज्वाइन किया, वहाँ से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा. फ्लिपकार्ट की तरफ से मैनेजर्स अलॉट हुए जो हमें डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे, कि गाइड कर रहे थे कि कहाँ पर आप किस डायरेक्शन में जाइए तो आपको सेल मिल सकती है. हुनरमंद समुदाय को सशक्त बनाना. जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसके अंदर खुद में खुद एक शक्ति आ जाती है. उन्हें भारत में ई-कॉमर्स की सफलता का हिस्सा बनाना. The typical advantage and Flipkart together can reach and give every artist with disability the opportunity which they truly deserve. उनके अनूठे उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना. कावेरी और फ्लिपकार्ट दोनों मिलकर अगर को काम चालू किया तो बहुत सारा ऑर्डर आएगा, हमें कमाई भी ज्यादा हो जाएगा. और उनके आगे बढ़ने के लिए नए मौके तलाशना. समर्थ प्रोग्राम के थ्रू हमको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं. आज फ्लिपकार्ट समर्थ ने हजारों उभरते एंटरप्रेन्योर्स को भारत में एक विशाल मार्केट दे दिया है और अपने समर्थ पार्टनर्स का हर कदम पर साथ दे रहा है, क्योंकि खुशहाल भारत की नींव है समर्थ भारत. The task undertaken by Flipkart is really worthy of appreciation. To make women independent, to make women financially strong, and to make women a contributor in nation's economy. Wonderful initiative by Government of India, which is being supported by Flipkart. We have with us very able and dedicated CCO of Flipkart, Shri Rajneesh Kumar ji. May I request him to deliver his keynote address. Shri Rajneesh Kumar. गुड मॉर्निंग. मैं ये प्रॉमिस करता हूँ पहले अगली बार जब आऊँगा तो कोंकणी में बोलूँगा, लेकिन इस बार आज हिंदी से आप लोग काम चलाना पड़ेगा. माननीय मुख्यमंत्री गोवा प्रमोद सावंत जी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के डायरेक्टर
और जितनी भी यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हमारी दीदियाँ आई हुई हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को ये मौका दिया कि हम आपसे बात करें। आप में से कितने लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? एक बार हाथ उठाएंगे। वाह, तो यह सिर्फ सामान खरीदने के लिए आपने सुना होगा, राइट? तो जो सामान बेचता है वो कौन बेचता है सामान उस पे? तो जो सेलर्स है, मैंने अभी देखा बाहर बहुत सारे नए नए आइटम जो गोवा के बहुत ही यूनिक आइटम्स हैं वो आप लोग यहाँ पे बाहर रखे हुए थे। वो सारे आइटम या तो मुझे गोवा आना पड़ेगा उन्हें खरीदने के लिए, लेकिन अगर कोई भारत के एक दूसरे कोने में बैठा हुआ है वो कैसे खरीदे इसको? तो फ्लिपकार्ट की शुरुआत जो हुई थी 15-16 साल पहले, वो 2 इंजीनियर्स ने शुरुआत की थी। बिल्कुल आप ही की तरह एंटरप्रेन्योर थे। शुरुआत सोचा कि कैसे नया बिजनेस शुरू किया जाए, तो उन्होंने किताब बेचना शुरू किया कि अगर वो उनके पास कुछ किताबें हैं और देश के किसी और कोने में किसी को किताबें चाहिए तो कैसे कस्टमर को ये पता लगे कि कौन सी किताब मिल रही है और कैसे उसको उस तक पहुंचाया जाए। अब सोचिए जो आपकी प्रोडक्ट है, आपने एक बहुत अच्छी बैम्बू की एक टोकरी बनाई, अब बॉम्बे वालों को कैसे पता लगेगा कि आपने इतनी अच्छी टोकरी बनाई? तो एक जो कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट जो है वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो ये करती है, आप लोगों के साथ काम करती है, आपको ये इंश्योर बताती है कि कैसे उसकी पैकेजिंग की जाए, कैसे उसको दिखाया जाए कस्टमर को कंट्री की चारों हर एक कोने में कि हाँ क्या क्या नई नई प्रोडक्ट मिल रही है, और फिर ये इंश्योर करे कि वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के पास टाइम से पहुंचे, 2-3 दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाए और फिर उसका वाजिब दाम आपको मिले। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए अब सोचिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है, आप लोगों को कुछ काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान देना है। बाकी तो काम का ट्रेनिंग है, मार्केटिंग का, पैकेजिंग का, उसको प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट की टीम करती है। तो मैं यहाँ पे देख रहा था, एक तो हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का नाम सुना होगा, राइट? उसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया स्वयं पूर्ण गोवा, वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसका। हालांकि जिन मौके पे इसकी शुरुआत हुई कोविड के टाइम पे, लेकिन उसका जो पर्पस लॉस नहीं होता है कि कैसे जो यहाँ की जो उद्यमी हैं, छोटे किसान हैं, आप जैसी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो कैसे जो नई नई प्रोडक्ट बना रही हैं उनको एक तो कंज्यूम करें स्टेट में, और उसके अलावा कैसे उसको देश अपने शहर के बाहर भेजें, गोवा से बाहर भेजें, और गोवा से छोड़िए, कंट्री छोड़िए, बाहर देश के बाहर कैसे भेजें। जो आप लोगों की प्रोडक्ट जो बना रहे हैं आप, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है सर, वो उनका ग्लोबल मार्केट है। तो हम लोग अपना इतना विजन बढ़ाएं। आज का टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोगों ने देखा, टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, उससे इतने नए आयाम मिल सकते हैं छोटे छोटे उद्यमियों को कि हमारा कंट्री जो अभी 3रे या 4थे नंबर पे है वर्ल्ड में, वो नंबर 1 पहुंच जाएगा। और उसमें जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि आप जैसी महिलाएं और आगे नहीं बढ़ेंगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 2 एंटरप्रेन्योर ने शुरू किया था बिजनेस, वो एंटरप्रेन्योर आप में से भी हो सकते हैं। अब हम लोग लखपति दीदी की बात करते हैं कि कितने लोगों ने सुना है लखपति दीदियों का नाम? इसको एक्चुअली लखपति दीदी से आगे बढ़ा के करोड़पति दीदी बचाना है, तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। हम लोगों की आज वर्कशॉप जो हुई, हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है, वो आपको ये बताएगी कि कैसे ई कॉमर्स के जरिए आप अपनी जो प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट ये नहीं कि जो प्रोडक्ट आज आप बना रहे हैं, अगर हमारी टीम ये भी बताएगी कस्टमर को क्या नया चाहिए। अगर आपने आज कुछ नई प्रोडक्ट बनाई और कस्टमर ने बोला नहीं मुझे थोड़ा चेंज करके बनाना है, आप लोगों ने सपोज एक बैग बनाया, उसमें कस्टमर की फीडबैक है नहीं, उसमें 3 पॉकेट भी होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की कस्टमर की फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके उसको यूज करके नई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका दाम भी अच्छा मिलेगा और उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये हमेशा एक डायनामिक अप्रोच रहेगी और हमारी टीम उसमें आपकी हमेशा मदद करती रहेगी। तो मैंने ये सिर्फ गोवा में तो अभी आए हैं, गोवा से पहले हम लोगों ने कई जगह
सिमिलर प्रॉब्लम थे कि कैसे जो हमारे जो छोटे उद्यमी हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे बैम्बू फर्नीचर हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट की चीजें हो, कि कैसे उनकी विजिबिलिटी देश के दूसरे कोने में बढ़े। तो वो हमने देखा कि जब वो बढ़ती है, जब वो विजिबिलिटी बढ़ती है, पहले बहुत ही मामूली कुछ नौकरी करते थे, तो उन्होंने फिर 10-12 आर्टिसन को अपने साथ में लगाया और हैंडीक्राफ्ट की नई चीजें बनानी शुरू करी, फ्लिपकार्ट के साथ काम करना शुरू करा। जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारी जो टीम के डेडिकेटेड जो लोग हैं वो आपकी मदद करते हैं, हर चीज में, मार्केटिंग में मदद करेंगे, नई प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में मदद करेंगे। और अभी वो प्रोडक्ट, वो उनका जो रेवेन्यू है मेरे ख्याल से 10 या 12 करोड़ का बिजनेस है 2-3 साल में। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, कई बार मुझे लगता है कि हमें भी यही शुरू कर देना चाहिए साथ साथ, नौकरी ना करके। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स की वजह से। ई कॉमर्स जो मार्केट को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, उससे अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए इतनी बड़ी है कि आप सब लोग एक नए आयाम पे पहुंच सकते हैं। और जब आप नए एक आयाम पे पहुंचेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और सारे जो हमारे देश के लीडर कहते हैं कि जब महिला सशक्तिकरण होगा तभी देश और आगे बढ़ेगा। मेरी यहाँ से आप सभी से ये उम्मीद है कि आज जब ये सेशन वर्कशॉप खत्म होगा, हमारी टीम यहाँ पर है, कहाँ है गिरीश यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी टीम की सहरा हैं जो CSR और कम्युनिकेशन भी देखती है, वो सारी जब आपकी वर्कशॉप करेंगे तो आपको लगेगा, आप उनसे सवाल पूछेगा, आप सिर्फ सवाल पे मत छोड़िएगा, ये बोलेंगे कि अब इसके बाद क्या करना है। अगली बार जब वर्कशॉप होगी यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी लखपति और करोड़पति दीदी सिर्फ इस प्रोग्राम से बननी चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है और आशा भी यही है। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वर्कशॉप का टाइम कम हो जाएगा। तो आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये उम्मीद है कि इसको आप वर्कशॉप को सफल बनाएंगे और हमारी टीम के साथ मिलके गोवा के विकास में अपना और योगदान करेंगे। धन्यवाद। आपकी इस पहल के लिए सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, और यही पहल पूरी देश तक पहुंचे और पूरी देश की महिलाओं को यही उपयुक्त ये साबित हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ईशानो आमच्या मधी मुखेल सोयरे म्हणायल्यासात गोंय राज्याचे भौमानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत समाजातल्या निमण्या घटका मेरेन विकास पावप हो तांचो हावेस, युवा आकांक्षांक तांणी आतां मेरेन मळब दिल्ले आसा। तशेंच सगळ्याच भयणींक सक्षम करचे खातीर वेगवेगळे प्लान्स तांचे आसा, तातूंतलोच एक स्वयंपूर्ण गोंय हें आशिल्लें, हाच्या बद्दल तुमी बेस बरे भशेन जाणात। पूण ताचोच एक भाग म्हणून ई बाजार नांवाची संकल्पनाय बी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चवथे कडेन सुरू केल्ली, जाका लागून तुमकां सगळ्यांक एक आर्थीक मदत जावची आनी तुमच्या हातांकूय काम मेळचें। ताका लागून कल्पकताय, नाविन्य हांचो सांगोड घेवन एक वेगळ्याच झंझावाता प्रमाण काम करपी अशें आमचे मुखेलमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत। हांव तांच्या लागीं मागता की हे जे तुमी विकासाचें पर्व गोंयांत हाडला आनी हे नवीन इनिशिएटीव तुमी मार्गदर्शन करचें। नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन हांच्या ओरिएंटेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात श्री रणजीत कुमार, चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर्स ऑफ द फ्लिपकार्ट, त्याचबरोबर मिस्टर गोपाळ पार्सेकर, डायरेक्टर DRDA, कुमार पंकज ज्यांच्यानी पुस्तक दिलें म्हाका, समोर आशिल्ले फ्लिपकार्टचे बाकीचे ऑफिसर्स, आमच्या RDAचे बाकीचे ऑफिसर्स आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो, हो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज करपा खातीर नॅशनल लायव्हलीहूड मिशन, DRDA, पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन आनी फ्लिपकार्ट हांचो संयुक्त विद्यमानान हो कार्यक्रम हांगासर जाता। कार्यक्रम जाता आसतना एक 2-3 विशय तकलेन, एक लखपती दिदी कितले जाणांक जावपाक जाय। आमी सदांच म्हणटा लखपती दिदी कितली जाणां जाल्या ती हात वयर करा पयलीं, वगीच हात वयर करून हांव विचारतलो सारकें, जाल्यार बेश्टच म्हाका अकावंट दाखोवचें पडटलें। सारको हात वयर कर, लखपती दिदी, स्नेहा नायक एकटी, दुसरी उबी राव तूं उबी राव, 2 जाले, आनी कोण, आनी एकटो हात वयर येतालो, हांवें तें अकावंट पळयता म्हणटा तूं लखपती दिदी जाला। हांव टर्न ओवर सांगना, फायदो कितलो जाला काय विचारता। टर्न ओवर बरेंच जाता 1 लाख जाला आसतलो, इट इज अ प्रॉफिट जाला, बिझनेस कितें तुजो? तूं कॅन्टीन चलयता, बरोबर, भितरले आजिलोतले फूड एंड ड्रग्सातले कॅन्टीन चलयता, ओके, आनी कोण? बस, म्हणजे हॉलात आमच्या कडेन 3 लखपती दिदी आहा, तांच्या खातीर पयलीं काळयो मारप।
आता लखपती दिदी जावपाची इच्छा किती जाल्यार दवरता ती हात वयर करा. थोडी जाणां अर्दो हात वयर काडटा, अर्दी जातली सोबान हात वयर काडा. म्हणजे डायरेक्टर गोपाळ पार्सेकरांचे कितें म्हणटे खबर आहा, 11,000 आमकां टार्गेट आहा म्हणटा तो. तूं 11,000 वयर पडतो ना. आनी हांव कित्याक सांगता, तेजें टार्गेट कितलें आसूं न्ही, जितक्यो लखपती दिदी जावपाक सोदता पळय न्ही तितक्या जाणांनी जावपाक जाय, हो म्हजो टार्गेट आसा. आनी ताका लागून कितें करपाक जाय पळय न्ही ताजो विचार तुमी करचो पडटलो. ताका सपोर्ट करपा खातीर डिपार्टमेंट आसा. हांवें कित्याक सांगता, म्हणजे जो पर्यंत तुम्ही स्वतःहून विचार करिना तो पर्यंत लखपती दिदी जावपाक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. कितले कारण वेगवेगळ्यो गजाली आहा हितूंतल्यान, पण शेवटी कश्ट तुम्ही करचे पडटले. आमी आतां म्हणटा फ्लिपकार्ट तुमकां मार्केट मेळोवन दितले. आयचो वर्कशॉप कित्याक आसा, तुम्ही जे प्रॉडक्ट करता तुम्ही खूप बरे प्रॉडक्ट करता, पण तुमचें म्हणणें कितें आसा, आपल्याक मार्केट ना. ते मार्केट जर आमी प्रॉडक्ट करून दवरले, कोणी तरी ते विकले गेले ना जाल्यार ताका आमकां पयशे मेळचे ना. म्हणजे आमी आमचो टर्नओव्हर हो जेन्ना 10 लाख रुपया जातलो तेन्ना 1 लाख रुपया कदाचित प्रॉफिट मेळटलो. तर टर्नओव्हर जर 10 लाख रुपया जातलो आसत जाल्यार तेजें मार्केट हे फक्त गोंय आसूनय उपयोग ना, तेजें मार्केट हे पुराय देश आसपाक जाय. आनी एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी फ्लिपकार्टान आमकां सगळ्या जाणां हाडून दिल्या. त्या खातीर शिकप, समजून घेवप आनी एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय हें समजून घेवप गरजेचें आसा. म्हणून आता ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत ती तुमच्या कडेन कम्युनिकेट करतले, उलयतले. थोडेशे जर कळोंक ना जाल्यार परत 3 फावटी विचारात. आमकां मातशी हिंदी कमी कळटा थोड्या जाणांक. ओके, त्या खातीर ती हिंदी बी सारके परत ना जाल्यार संगम आसा ताका सांगपाक लायना जाल्यार बाकीचे आमचे आरटीएची स्टाफ आसात ती एक्सप्लेन करून सांगतली. ओके, एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय ते. त्या खातीर रजिस्ट्रेशन कशें करप, मार्केट मेळटलें जाल्यार तें कशें मेळटलें, प्रॉडक्ट विकत फ्लिपकार्ट येवन तुमच्या कडल्यान व्हरतलो आनी परत थंय कोण विकतलो जाल्यार सगळो प्रोसिजर समजून घेयात. प्रोसिजर समजून घेवप हें चड गरजेचें आसा. आनी तो प्रोसिजर समजून घेता आसतना तुम्ही करता तो प्रॉडक्ट, म्हणजे रणजीतजी उलयताले पळय न्ही तेन्ना तेणी सांगलें द प्रॉडक्ट शूड बी द फिनिश्ड प्रॉडक्ट, म्हणजे अपग्रेडेड प्रॉडक्ट. आमी सपोज एक पर्स तयार करता, ती प्रॉडक्ट आनीक फिनिश कशी जातली, मागीर आनीक अपग्रेड कशी जातली जाल्यार ते आमी शिकचे पडटले. मागीर ताका लागून जी ट्रेनिंग जाय फ्लिपकार्टूय दिवपाक तयार आसा. म्हाजे तर म्हणणें आरडीएकूय सांगून आनीकूय ट्रेन करपा खातीर तयार आसा आमी. फाटल्या दिसांनी आमी तेच म्हटलें, म्हणजे त्या खातीर पॅकिंग, ब्रँडींग आनी मार्केटींग ह्यो 3 गजाली म्हत्वाच्यो आसा. आनी ते पॅकिंग, ब्रँडींग, मार्केटींग ही गजाल करपा खातीर एक्झॅक्टली आज आमी हो वर्कशॉप हांगासर दवरला. म्हाका दिसता म्हणजे हाजो जर तुमी फायदो घेतले जाल्यारूच इट इज एक स्टेप आमी फुडें वचूंक शकतले. डायरेक्टर ते बसला ते म्हाका आत्तां एक राजस्थानचो हे आहा सरस, राजस्थान सरसान ताजे म्हणण्यार जवळपास आमचे 10 प्रॉडक्टांक आमकां थंयसर मार्केट दिला. कितें, खोलाची चिली, हरमळची चिली, गोंयचे खाजें, ओके, गोंयची फेणी, ओके, मंडोळी केळी, ओके, कुणबी, ह्या प्रॉडक्टाक म्हणजे आमचो प्रॉडक्ट हो ऑल इंडिया लेवलाचेर पावपाक लागलो. आमकां दिसतालें मंडोळीची केळी ती कोण घेतलो काय म्हणून. खोलाची चिली आयज कशी किलो जाली कोणाक खबर आहा? कशी किलो आहा? 1500. ताच्या 1800 रेट आशिल्लो. म्हणजे 2 दिसां पयलीं 1800 रेट आशिल्लो. तुमी वापरता म्हणल्यार रेट म्हाका खबर आहा. ओके, कित्याक हांवें सांगलें तुमकां, आमकांच आमचो किंमत कितें आहा पळय आमच्या प्रॉडक्टाची ती एकदां कळना. उकड्या तांदळाची प्रायस कितें आयज, कसो किलो आहा? 100 रुपीजान कोण दिता तितके दिया हाडून. 130 रुपया पॅकिंगान विकता, सिंगल 1 किलो पॅक. 1 किलोचे गोवन रायस म्हणजे त्याचे ब्रँडिंग करून जे विकता पळय न्ही तेजेर 130 रुपीज केजी. आमी कोण करीत ना जाल्यार म्हणजे जेका ब्रँडिंग करून विकप हेका आनीक म्हत्व आसा. म्हणून तिणी स्नेहानायक जे सांगले पळय न्ही तिणी, म्हणजे आमी जर कुणबी शॉल फक्त बेश्टोच एक आमकां जाय म्हणून एकूच शाल केल्लो आनी घालतलो जाल्यार तेका कांय किंमत नसली. सो तिणी जे तेजें ब्रँडिंग करून वेगवेगळे कडेन प्रमोशन केलें पळय न्ही तें चड म्हत्वाचें आसा. आनी कोणी तरी म्हणजे सगळ्याच जाणांक हें सगळें जमतलें अशें ना. तुमच्या मदली बरीचशी जाण ग्रॅज्युएट आसात, थोडी जाणां तर पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा. आमच्या आरडीएत असलेली स्टाफ म्हणजे हांवें पळयला, हांव सरप्रायज, म्हणजे बिझनेस प्लॅन रेडी करून ती दितात.
मार्केट प्लॅन रेडी करून ती दितात, ताजो फायदो तुम्ही घेवपाक जाय. तुमच्याय मदली म्हणजे कोण 10वी 12वी शिकलेले थोडी जाणां फक्त मॅन्युफॅक्चर करपाक शकतली, म्हणजे प्रोडक्शन करपाक जाय पयलीं तेच काम करपाक शकतली. बट थोड्या जाणां कडेन हो टॅलंट आसतलो की कम्युनिकेशन उलोवप कशें सगळ्यांकूच उलोवंक जमचें ना, म्हणून म्हटलें जी प्रॉडक्ट घरा कडेन तयार करता ताका उलोवप कमी जमतलें कदाचित. बट थोडी जाणांची बरी उलोवंक जाणा ती मार्केटींग खूब बरें करपाक शकतली. म्हणून म्हणजे ज्याच्या कडेन जी स्किल्स आसा ती स्किल्स तुम्ही एज अ लिडर तुम्ही ते म्हणजे पळोवन कशा पद्दतीन आमी फुडें व्हरू शकता हें पळोवचें पडटलें. म्हाका रणजीतजी आतांय सांगतालो म्हणजे भायर लायल्ल्या एक्झिबिशनाक अशे प्रॉडक्ट आसा की जे प्रॉडक्ट आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर मार्केट करपाक शकता. बट म्हणजे देर आये दुरुस्त आये ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिल्या म्हणजे आमी जाका म्हणटा की सशक्त नारी करपा खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जे हातात घेतले म्हणजे एम्पॉवरिंग नारी शक्ती विकसीत भारत 2047 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे विजन पळयता फुडल्या 25 वर्सांक ह्या देश जर विकसीत जातलो आसत जाल्यार सगळ्यात महत्वाचो कंपोनेंट कोण जाल्यार नारी शक्ती. महिला हीच सगळ्यात चड, कारण सगळ्यापेक्षा चड विश्वास कोणाचेर आहा तर तिजेर आसा. आमी ज्या हॉलात बसल्या फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो व्हडलो फोटो लायला आणि हो हॉल त्यांच्याच नावान आसा, तेका घडयलो कोणी तर जिजाबाती. आणि म्हणून म्हणटा हांव त्या नारी शक्तीचेर येदो व्हडलो विश्वास माननीय मोदीजी दवरला आणि ताका लागून नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन आणि अर्बन लायव्हलीहूड मिशन म्हणजे ताचेर विदाउट आमी जे म्हणटाले विथ द मिनिमम इंटरेस्ट विदाउट एनी कोलेटरल सेक्युरिटी जो लोन दिवपाचो कन्सेप्ट जो सुरवात केलो तो तुमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि रुरल डेव्हलपमेंट ह्या हातूंतल्यान हे केलो. गोंयांत कितले जाण जाल्यार कितें जाल्यार तितून हांव वचना, कारण तितूंतलीच तुमी सगळीं जाणां आसा. ऑलमोस्ट 48,000 आमच्यो महिला भगिनी ज्यो क्लियर कट ह्या नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशना कडेन डायरेक्ट कनेक्टेड आसा आणि तातूंतल्यान तांच्यांनी हो सगळो वेवसाय आपलो करीत आसा. बट म्हणजे यही समय है सही समय है, ही रायट वेळ आसा आत्ता. आमी एक प्लॅटफॉर्म रेडी केलो, सगळ्या जाणांनी स्कील केली, सगळें जालें. आतां कितें आसा, आता फ्लिपकार्टा सारकिल्या कंपनी बरोबर टायअप करून आमचो प्रॉडक्ट ग्लोबल पावपाची गरज आसा. आमी वोकल फॉर लोकल हाचेर उलयले. वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट. आमी गोंयांत वन तालुका वन प्रॉडक्ट आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे ताका रेल्वे स्टेशनाचेर बस स्टँडाचेर विकलो जालें. आतां ताच्या फुडली स्टेप कितें? फुडली स्टेप इट इज एन लोकल फॉर ग्लोबल. आमचो लोकल प्रॉडक्ट ग्लोबल पावपाची गरज आसा आणि तो ग्लोबल पावपा खातीर फ्लिपकार्ट आसा. आणि म्हणून म्हटल्यार यही समय है सही समय है. कोण जो आतां ऑपॉर्च्युनिटी घेता पळय न्ही तोच ग्लोबली पावपाक शकता. म्हाका दिसता आमी जर हाचो विचार केलो जाल्यार एक्चुअली आमकां आमचे गोल जे अचीव करपाक जाय विच इज एन इकॉनॉमीक एम्पॉवरमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट, मार्केट लिंकेज हे सगळे जे आनी डिजिटल इन्क्लुजन हे सगळे जावपाक शकता. आणि हे सगळे तुमकां शिकोवपा खातीर आमची पुराय RDAची सगळी स्टाफ म्हणजे तुमकां बसून शिकू शकता A to Z. फक्त तुमची शिकपाची तयारी जाय. आणि ज्यो महिला भगिनी हातूंतल्यान शिकतली म्हाका दिसता त्यो 100% म्हणजे आज फक्त आमी लखपती दिदी कितली जातली तुमी फक्त हात वयर केल्या. म्हाका फुडले फावटी हय त्या 3 जाणांनी जशें सांगले पळय न्ही उबे रावन सांगपाक जाय आपूण लखपती दिदी जाली हा दोतोर म्हणून हें सांगपाची गरज आसा. म्हाका दिसता कितलो वेळ लागतलो लखपती दिदी जावपाक? तुमीच सांगा कितलो वेळ लागू शकता? टार्गेट दवरलं जाल्यार म्हाका बेश्टोच नाका सारको. टार्गेट दवरलं जाल्यार कितलो टायम लागू शकता? कितलो सांग तुमच्या पैकी कोण ट्रेन मध्ये बसतल्या पैकी? म्हाका स्टाफा कडल्यान आयकपाचें ना आमच्या. तुम्ही लखपती दिदी कितल्या तेंपाक जाली बिझनेस स्टार्ट केल्या उपरांत? स्नेहा मॅडम विदीन 1 year. तुमकां कितलो वेळ लागतलो? कितलो वेळ तुम्ही सांगा न्ही? 1 वर्स. आमी आतां आसा केन्ना डिसेंबरांत बरोबर सांगे ना? फुडल्या डिसेंबरा पैकी सगळीं जाणां लखपती दिदी जावपाची प्रॉमिस हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की दोन्ही हात वयर करून दोनूय सामके एकदम जातली तितकी जाणा. तुम्ही बी भारत माता की तुम्ही हात वयर करून तुमकां जावपाचें ना. तुम्ही हात वयर करा सगळे जाणा. भारत माता की वंदे वंदे. सशक्त भारत समर्थ भारत. सशक्त भारत
सशक्त भारत. खूप खूप धन्यवाद. चड बरें करूं आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. खऱ्यांनीच जेन्ना सर उलोवपाक रावता तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री उलयता अशें दिसचे परस घरांतलो एक कोण तरी व्हडलो जाका घरांतल्या प्रत्येकाची काळजी आसा, प्रत्येका बद्दल तळमळ आसा, कळकळ आसा आनी सगळ्यांनी व्हड जावचें अशें चिंतपी आनी ताच्या खातीर झटपी असो एक सामको घरचो अशें दिसता. सर तुमी केल्या मार्गदर्शना खातीर सगळ्यांच्या वतीन मनाकाळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. और इसके उपरांत मैं अनुरोध करना चाहूंगी आभा मिश्रा, डायरेक्टर पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन दिल्ली, आपसे कि आप आभार व्यक्त करें. सगळ्यांनी